के बिस्वास पायल्स क्लिनीक म्हणून एक स्थापनाची आमकां कंप्लेन आयली. प्लस आमी सो मोठोय एज अ कावन्सील आमी काही गोष्टी करता, कोणाचे वचून पळयता कंप्लायन्सीस. सो त्या प्रमाणे आमी म्हापसा हांगा मायसेल्फ डॉक्टर स्नेहा भागवत एज अ प्रेसिडेंट आणि डॉक्टर जॉय परेरा एज अ रजिस्ट्रार ऑफ द कावन्सील. आमी आतां दनपारा दोनाच्यान सगळे जे क्लिनिक्स आसा रायट फ्रॉम पणजी टू म्हापसा पर्यंत आमी सगळे कंप्लायन्सीस पळयत आयिल्ले आसा. आणि हियर वी फावंड दॅट इट वॉज अ व्हेरी इलिगल एस्टॅब्लिशमेंट विदाउट, म्हणजे दोतोरा कडेन डिग्री ना, भितर जे यूज करता सिरिंजीस आसूं, वेगवेगळे तरेची मेडिसिन्स, लिग्नोकेन यूज करता, हे करपाक ताका एक्चुली अलावडूच ना. आनी तो म्हणटा मेडिसीन सुद्दां यूज करता तातूंत कांयच म्हणजे देर इज नो ब्रँडींग ऑर खंयच्यान तें मेडिसीन येता ताका काय देर इज नो हिस्ट्री, म्हणजे परचेज ताका डॉक्युमेंट ना, किंवा जितले पेशंट येता ताजो रेजिस्टर ना, कांयच ना. आनी पेशंट हांगा येता, ट्रीट जाता, वता अशें आय डोंट नो हाव, पूण थोड्या पेशंटांनी आमकां लोकांनी आय मीन पेशंट इन द सेन्स लोकांनी आमकां सांगलें की अशें अशें चलता. प्लस आमचे कडेन काही प्रूफ्स आसा, ते ही हॅज ऑल्सो गिवन मेडिकल सर्टिफिकेट्स टू पीपल. आनी ताजेर तांणी बरयलां की ND आयुर्वेदा म्हणून. सो ND आयुर्वेदा म्हणून डिग्रीच ना पयलीं, म्हणजे आयदर इट हॅज टू बी बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन अँड सर्जरी ऑर इट हॅज टू बी MD MS आयुर्वेदा अशी डिग्री आसता. सो तातूंत ताणें आतां हांगा बरयलां डॉक्टर वैद्य म्हणून. सो कितें म्हणून ताजें डॉक्टर वैद्य, इट हॅज टू बी आयदर वैद्य ऑर डॉक्टर, कितें तरी एक हें आसपाक जाय. बट बेजिकली ही इज अ क्वॅक. सो आमचें म्हणणें कितें की हाजे लागून आयुर्वेदाची बदनामी जाता, लोकांच्या जिवाची हानी, लोकांच्या आरोग्याची हानी. लोक हांगा आरोग्य मेळोवपाक येता, पूण फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार ताजो कॉम्प्लिकेशन्स खूब जावं शकता. हांवें जशें सांगलें की कॉटन डिस्पोजेबल और सिरिंज डिस्पोजेबल हाका प्रॉपर मॅनेजमेंट ना, रेजिस्टर्ड ना. सो ऑल दीज थिंग्स कॅन क्रिएट टू क्रॉस इन्फेक्शन्स, कॅन क्रिएट टू मोर कॉम्प्लिकेशन्स एज फार एज पेशंट्स हेल्थ इज कन्सर्न. आणि म्हणून आज आमी आयली पोलीस स्टेशनाक आमी अप्रोच केलो. आय थँक गोवा पुलीस, स्पेशली म्हापसा पुलीस स्टेशन, फॉर गिवींग अस द सपोर्ट एज फार एज लॉ अँड ऑर्डर टू बी मेंटेन. आणि जस्ट थ्रू द मिडिया म्हाका एकूच सांगपाक जाय की आमी एज अ सिटीजन ऑल्सो वी हॅव टू बी very sensible, I mean sensitive as far as our health is concerned. म्हणजे जशें आमी एखादी वस्तू घेता तेन्ना खूब गोश्टी आमी पडताळून पळयता, तशें आरोग्याचे दृश्टीन जेन्ना आमी वता कोणा कडेन तेन्ना ते दोतोर बाबा खरोच वेदर ही इज रियली अलाउड टू बी प्रॅक्टीस, ताजे कडेन रेजिस्ट्रेशन आसा, वेदर ही इज रियली अ डिग्री होल्डिंग पर्सन, हे सगळे गोश्टी पळोवनूच आमी एखाद्या दोतोरा कडेन वचपाक जाय. आनी अशे जे क्वॅक प्रॅक्टिशनर्स आसा तांचे कडेन आमी वचच्या पयलीं म्हाका दिसता वी हॅव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज दॅट कॅन एक्चुली पुट अस इन सम बीग ट्रेंच. मॅम तेंच्या कडेन कसली डिग्री बी कांयच ना. ना, जनरली कशें आसता पळय, आतां डिग्री ना म्हणल्यार कशें आसा, हांगा नॉर्मली क्लिनिकान जेन्ना आमी वता तेन्ना डिस्प्ले करपाक जाय प्रत्येकान आपली डिग्री, आपले ट्रेड लायसन्स, आपले क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स. हांगा तरी कांयच ना. भितर आमी सगळे वचून आतां पळयलें, तुमी आशिल्ल्या रिपोर्टान तुमी पळयलां, भितर कांयच ना. OPD मेंटेनन्स रेजिस्टर्ड ना कसलेच, म्हणजे बाबा तो कशें आपले ते सिरिंजीस यूज करता, तो बाबा कितें वेदर ही इज ऑटोक्लेविंग इट, तो कसो डिस्पोज करता, ताजी मॅनेजमेंट सिस्टम ना. सो दॅर इज नो कंप्लायन्स वीच इज देयर. आनी प्लस इफ ही हॅज अ डिग्री ही शूड हॅव डिस्प्लेड इट न्ही, इट्स मोर दॅट ऑब्वियस. सो कांयच ना, म्हणजे हय आमकां कंप्लेन आयिल्ली. आनी आमी एक्चुली मडगांवूय आमी विश्वास म्हणून आसा, थंय आमी वचून पळयलें. आमी तांकां शोकॉज नोटीस धाडली आनी तांणी मागीर धाडलें की द डॉक्टर इज डिकीज म्हणून, म्हणल्यार तो दोतोरूच आतां हयात ना अशें म्हणून. सो आमी तेंचे कडेन आतां परत गेली जाल्यार तेन्ना तें बंद आशिल्लें. सो वी थॉट आमी हांगाय बी पळोवया एकदां येवन की खरेंच बाबा कितें आसा, कितें करता एंड ऑल दोस थिंग्स. आयच्या दिसाक तुमी आमी आनी 3 कडेन गेल्ली. एक होम सर्वीस आशिल्ली, होम सर्विसानूय बी तांणी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट म्हणून सांगलें. एक चली आसा, आय मीन शी इज अ टेक्निशियन ऑर वॉट आय डोंट नो, खंय ते पण पणजे आनी पर्वरे. आनी ते म्हणटा आपूण होम सर्वीस दिता. ताका आमी खुबदां कॉल करपाचो प्रयत्न केलो, पूण शी इज ट्रायंग टू डीच अस. सो आमी ताचो ट्रॅक करतली. मॅडम आता ह्या डॉक्टर जेन्ना तुमी कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना तेचे कडून कितें उत्तर येयली, कितें सांगलें ताणें?
इज गॉन टू पेंजीम आनी फाल्यां येतलो म्हणपाक लागलो आमी हे- म्हणजे ताणें केल्लो फोन तो जो आसा न्ही Okay. सो जेन्ना तुमी हांगा पावली सो हे ऑपरेशन आसलें म्हणजे चालू ओपन आशिल्लें. आसलें ओपन पण आशिल्लें दोतोर नाशिल्लो. दोतोर नाशिल्लो तो एसिस्टंट आशिल्लो मागीर ताणें सांगलें की आपूण खंयच्या तरी गांवांत वता आनी वखदां हाडटा मागीर दोतोर आपल्याक सांगता ह्या झाडा कडेन चल आनी मागीर आमी म्हटलें की प्युअरली आयुर्वेदीक. नो इट इज नॉट इवन प्युअरली आयुर्वेदीक तो सिरिंज यूज करता तो ते लिग्नोकेन म्हणजे केमिकल ड्रग इट इज अ केमिकल ड्रग तें यूज करता मागीर तो म्हणटा की खंयचे तरी झाडाचे वखदी हाडटा सो वी रियली डोंट नो की कितें म्हणून सो जो तें डॉक्टर आसा हेची सध्या अजून डॉक्टर ना तो 100% डॉक्टर ना कित्याक हांगा ताणें बरयलां कितें ND आयुर्वेदा आनी खंय तरी ताणें BUMS म्हणून बरयलां BUMS. So is he absconding or he is purposely not come to the hospital or the No, clinic? I don't think so. He was aware about this visit, so maybe he is just gone out somewhere. ते म्हणजे ताणें तरी सांगलें की खंय तरी तो पयलींच गेल्लो बिफोर वी केम. मॅम तेजी आतां एक्शन कितें जातली सो एक्शन पयलीं म्हणजे आमी आतां म्हापसा पुलीस स्टेशनान आमी हें करतली कंप्लेन करतली रिटर्न आनी शोकॉज नोटीस काडटली आनी एज पर आमचो एक्ट ताका 1 lakh rupees फायन आनी इफ ही डजंट क्लोज देन देर इज 1 year imprisonment that he has to undergo. रजिस्ट्रेशन नासता हे रजिस्ट्रेशन आसा न्ही आमच्या कावन्सिलान रजिस्ट्रेशन आसा सो ते करूं ना न्ही तांणी कोणीच म्हणजे ताचे कडेन ते डिग्रीज ना अनलेस दॅट डिग्री इज देर आमी कावन्सील रजिस्टर दिना डिग्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेशंट ऑर एज अ पब्लीक सिटीजन should see whether the doctor has a degree which is called Bachelor in Ayurvedic Medicine or Surgery and MD Ayurveda, MS Ayurveda that is given by the university. मागीर ते युनिवर्सिटीची डिग्री आमचे कावन्सील व्हेरीफाय करता सो गोवा कावन्सील ऑफ आयुर्वेदीक अँड अदर अलायड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ही बॉडी आसा कावन्सील सो जशें नॅशनल मेडिकल कावन्सील आसा तशी गोवा आयुर्वेदीक कावन्सील आसा त्या कावन्सिलाच्या अंडर ताणें रजिस्टर्ड जावपाक जाय ओन्ली देन ही इज अलाउड टू प्रॅक्टीस इन द स्टेट ऑफ गोवा आतां भायलो जर एखादो आयुर्वेदीक डॉक्टर ऑर नॅचरोपॅथी डॉक्टर कोणूय आयलो जाल्यार ही इज नॉट अलाउड टू प्रॅक्टीस इन गोवा अनलेस ही हॅज अ कावन्सील रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गोवा बिकॉज वी व्हेरीफाय वेदर ही इज यू नो In his state. हय इनफ क्वॉलिफायड टू प्रॅक्टीस फ्रॉम ही स्टेट मागीर थंयच्यान आमी व्हेरिफिकेशन करून ताका हांगा आमी रजिस्ट्रेशन दिता सो क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बाकी म्हण तूं ट्रेड लायसन्स क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट पोल्युशन कंट्रोल फायर NOC दीज आर कंप्लायन्सीस वीच एवरीबडी हॅज टू डू फॉर एनी बिझनस सो ते बी आसाच क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अँड पोल्युशन कंट्रोल इज वन मोर मेन इम्पॉर्टंट थिंग कित्याक डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल जे आमी कॉटन सिरिंज वेगवेगळे गोष्टी जे आमी यूज करता क्लिनिकान ताजो डिस्पोज मेथड जी आमी जर सारकी यूज करुना जर ते पंचायतीन ऑर मुन्सिपालिटीन गेले जाल्यार क्रॉस इन्फेक्शन्स जातली आनी आमी जे हेल्थ वाचोवपाचो प्रयत्न करता ताजो आनी वायट परिणाम जावं शकता सो ताका लागून वेस्ट मॅनेजमेंट ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ द लायसन्स